ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾವ ಸಿಎ ಜಾಗೃತಿ ನಾಯಕ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಗಳೂರು ಹಂಗೇರೆ ಸಿಎ ಸಾಧಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ तुम पूरा जनಕ್ಕೆ स्वागत करतस ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया हन्नी कंडक्ट केला मे 2026 एग्जाम अंतू पास जाऊन आज आमगे लोटसती अच्युत एस कामत तुम खाव्या प्रोग्रामाक स्वागत करतस ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿಎ ಅಚ್ಯುತ್ ಎಸ್ ಕಾಮತ್ ಹಂಗೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕಜಲರಿ ಹನ್ನಿ ಮೂಲತಃ ಉಡುಪಿಚಿ ಹಂಗೇಲ್ ಆನು ಎಂ ಶೇಷಗಿರಿ ಕಾಮತ್ ಹನ್ನಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫೀಸರ್ ಹಂಗೇಲ್ ಅಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ ಎಸ್ ಕಾಮತ್ ಹನ್ನಿ ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್ आणि ಹಂಗೇಲ್ ಭೈಣಿ ಅದಿತಿ ಎಸ್ ಕಾಮತ್ ಹನ್ನಿ ದಂಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಶಿಕ್ತಾ ಸತಿ ಹನ್ನಿ ಹಂಗೇಲ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ವಿದ್ಯೋದಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಕೋಡ್ನು PU पूर्णप्रज्ञा PU कॉलेज आणि BCom त्रिशा विद्या कॉलेज हंगा केल्लालस हन्नी हंगेल CA फायनल साका BB वर्च्युअल्स बेंच मार्क्स अकॅडमी हंगा क्लासेस रेफर केलालस त्यांनी तंगेल आर्टिकलशिप CA ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಸರ್ आणि CA अनंत नारायण पै सर हंगेल गायडेन्स अंतू पै नायक अँड असोसिएट्स हंगा करतसती हंका स्विमिंग बॅडमिंटन चेस हंत पुरा मस्त आसक्ती दवन घेतील असं तिथले नाहीशी करंट अफेअर्स पुरा फॉलो करचन हंका मस्त इंटरेस्ट असं CA अच्युत एस कामत हन्नी CA फाउंडेशन CA इंटर आणि CA फायनल फर्स्ट अटेम्प्ट अंतू पास केलेला आमक पुरा एक हेमे विषय सो अच्युत वन्स अगेन तुमका कंग्रॅच्युलेशन्स ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಾಗೃತಿ. सो तुमक सुरवे नेमगूच जाला री एक वेळा तुम्ही सक्सेसफुल म्हणू रिझल्ट पळे तरी तुमगेल रिॲक्शन कशी आशिल्ला ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 18 ಜೂನಾಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಮೂನ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿಲ್ಲ. 17th ರಾತ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಸಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ದಲ್ಲೋ ತೈತನೆ ಅಸಿಲ್ಲ ತಸಿಲ್ ಪಾಯ್ಕಿಲ್ ಗಂಟೆ ಏವು ಪೂರೋ ಎಕ್ಲು ಮಳ್ಳು 11 ಎತ್ತ ನೆಕ್ಲು ಮಳ್ಳು 2 ಗಂಟೆ ಎತ್ತ ಮೋನು मैंने ना CCM मेकले ट्वीट आयल मोस्टली 11 to 12 विथ रिजल्ट एता म्हणून सो तांगे 11 to 12 म्हणले सेकंड 8 घंटेಗೆ येवपो रात्री 10 घंटेಗೆ येवपो त्यांचे अनप्रेडिक्टेबल आता तसं झालेलं असतं पुढल्या अटेम्प्ट अंतू सो त्या दिवस 18 ताका उठेल कुडला लाईक 7:30 8 त्यांना स्टार्ट केला रिफ्रेश करून का द रिजल्ट पेज अंतू मागीर ಏನ್ ಅಸಲ್ 9:30 लाईक ऑफिसाक गेल्लो सो ते मी फ्रेंड्स पण सांगलेंचे आज जल्दी मारे तुगे लास्ट अनेक 1 घंट्यान तू CA मागीर दोगीन फ्रेंड्स येवन ते हांव बशी कडेन येवन बरयला हांव क्लायंट प्लेस आशिल्लो 11 म्हूण आशिल्लो न्हू रिजल्ट येवचे CA अच्युत ते 10:15 येवन बरोवन गेलीच सो म्हाका तेन्ना एक नमून तितलें म्हाका तें प्रेशर नाशिल्लें बट त्या मोमेंटाक तू कशी जालें एक वेळा मागीर 10 म्हणटाना हांव ट्विटर ओपन करून दवरला आनी एक टॅबान तू हांगे ICA रिजल्ट सेट ओपन केला रिफ्रेश करता आशिल्लो 11:05 11:06 जाल्यार म्हजो फ्रेंड येवन सांगलो रिजल्ट आयला म्हण हांव पळयता तूं भायर वच म्हणला हांव सायट आयलो म्हाका चिकेट कसं म्हण कळटा ना तिके नर्वस जाता आसा मागीर एक 5-6 मिनिट्स तो आनीक दोन वेळा आयला पळयला म्हण हांव म्हणलें ना तूं भायर वच 5 मिनिट्सान सांगता म्हण एक 11-12 इतल्याक हांव गेल्ला रोल नंबर SRO गेल्ला कॅप्चा गेल्ला एक वेळा सबमिट होतूच पळय एक वेळा दवरला स्वामी एक उडगास काढला सबमिट प्रेस केला ते पळयतना दोन कडे सक्सेसफुल असतं 328 out of 600 म्हणून असतं फुल एक सॅटिस्फॅक्शन मोमेंट फुल खुशी जाला पट्टा घरा कॉल केला अन्नाक सांगला अम्माक सांगला फ्रेंड्स ते आयलींची मागीर तें सरा कॉल केला दोन्ही सरा कॉल केला पूरी जाणां खुशी जाला म्हाका एक फावट फुल सॅटिस्फॅक्शन जावन गेला CA जाला लाईक द गोल लाईक लास्ट 4-5 years मेल कसं ते एम असेल रीच जाला एक फुल सॅटिस्फॅक्शन मोमेंट म्हणत सो मस्ट मेमोरेबल डे आम्ही सांगतात एव्हरी अचिव्हमेंट स्टार्ट्स विथ अ सिंगल डिसिजन म्हणून सो तुम्ही केन्ना डिसाइड केला हांव CA करता म्हणून सो एक्चुअली म्हाका स्कूल आसतना सायन्स मध्ये जायन आशिल्ला आनी 10th म्हाका एक कमर्शियल एप्लिकेशन एक सब्जेक्ट आशिल्लो कॉमर्स रिलेटेड सो म्हाका ते इजी जाला इट वॉज फार पर्सनली फार बेटर दॅन सायन्स म्हणून दिसला म्हाका इंट्रस्ट नाशिल्लें हांव इजी जाला तशें हांव पिवन कॉमर्स घेतला मागीर ताका आमगेलो कोवीड बॅच आशिल्ला सो ऑनलायन क्लास आशिल्ला डेबिट क्रेडिट म्हणतात कसं म्हणून म्हाका कळना लॉजिक कळनाशिल्ला सो मागीर दोन फ्रेंड्सा वांगडा हांव CA फाउंडेशन एनरोल केला म्हळ्यार अन्नान म्हाका सांगून आशिल्ला CA म्हण एक कोर्स आसा लायक वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन लायक रेस्पेक्ट असं म्हणून सो म्हज्या फ्रेंड्सा वांगडा हांव एनरोल केला थंय आमच्या फाउंडेशन क्लासान तूं CA आदर्श आनी सर म्हूण एक आशिल्ले अकाउंट्साक तागेर क्लास कशें म्हळ्यार फुल्ल तो कसं शिकयता लॉजिक कसं करेक्टली सांगता लायक एवरीथींग ऑल द कॉन्सेप्ट्स शिकयता ताजे म्हाका लॉजिक आशिल्लो सो म्हाका मस्त इश्ट जाला थंय देखून लायक म्हाका CAंत इंट्रस्ट येवंक स्टार्ट जालें फुल लायक दिस इज वर्थ डुईंग म्हणून दिसला आनी कसं म्हळ्यार मी अन्नान डिग्री जाता तरी आज्याक मन आशिल्लें अन्नान CA करता म्हणून बट बिकॉज ऑफ वेरियस रिजन्स अन्नाक आफ्टर डिग्री
again 4-5 years म्हळ्यार बस अजू कमोवन Right. हांवें बँका जॉइन जाल्लो. सो आनीक ता एक मोटिवेशन म्हण येता. म्हण सो एक सीए जर्नी म्हळ्यार 4 फेजेस असता. सीए फाउंडेशन, सीए इंटर आणि आर्टिकलशिप आणि सीए फायनल. हांचं तुमगे मोस्ट फेवरेट खंयचें आनी तुमकां कसं लागता मस्त फेवरेट दिसता? म्हाका फायनल आनी आर्टिकलशिप डिफरन्शिएट करूं जायना बिकॉज दोन्ही एक इट गोज टुगेदर. Right. सो हांव फर्स्ट फायनल अँड आर्टिकलशिप म्हणटा. सेकंड फाउंडेशन म्हणटा, थर्ड इंटर म्हणटा. बेसिकली रिजन कसं म्हळ्यार फायनलाक प्रिपेर करतना हांव आसता एक रुमा भितर आसता म्हळ्यार बुक्स आसता, लॅपटॉप आसता. तितलेच. इट टीचर्स यू पूरा शिकयता. Right. पेशन्स, प्रेझन्स ऑफ मायंड Right. आनी डिसिजन मेकिंग म्हळ्यार आमकां 5 मंथ्सान तूं आमी फूल एलोकेट करता टायमा. Right. कितले घंट कसं वाजोवपाक. बाजूका. एवरी हावर इज इम्पॉर्टंट. सो आमी Right. एलोकेशन करून लायक डिसिजन घेवका. Right. ह्या वजस की ह्या स्किप करता की ह्या नेक्स्ट वजूया की बाजूका. कसं म्हळ्यार एक Yes. डिसिजन घेवं शिकयता. Right. आनी पेशन्स मस्त शिकयता. शिकयता. टायम मॅनेजमेंट पुरा. शिकयता. सो तुमगेले हा सीए फायनल तुम्ही फर्स्ट अटेम्प्टान पास केलेलो आसा. सो तुमगेले एक स्टडी शेड्यूल कशें आशिल्ला आनी तुमी कितले रिविजन केला, कितली आवर्स वदीस आशिल्ली ती डेली? सो हांव एक एग्जाम ऑलमोस्ट 1 year पुढे स्टार्ट केलेला. बट स्टडी लिवा वता मी चड जाय नाशिल्ली. एक सब्जेक्ट 50% जावन नाशिल्ला. सो मेजॉरिटी हांव स्टडी लिवान कवर केलेला. हांव कसं कोचेस म्हळ्यार म्हाका सेकंड वजूच उठोवच परत तितले वजूच म्हाका समजाय नाशिल्लें. सो रात्री बसूं आशिल्ला. स्टडी लिव लायक 5 months रात्री वजूच आशिल्लें डेली. आनी कशें म्हळ्यार हांव क्लासीस पुरा सब्जेक्ट क्लासीस घेतिल्लो ऑनलायन. सो क्लासीस पळयतना जी म्हळ्यार लायक कसं डावट लायक कसं पेंडींग मातशें फूल कंप्लीट करता आशिल्लो. लायक पुरा कसं लायक फॉर्मेलिटी कुस्कर खंयचे पळय न्ही लायक पुरा अर्थ करून पळयत आशिल्लो. पळयत आशिल्ली. सो एक म्हळ्यार जाल्ली म्हण कितें आशिल्ली रिविजन फर्स्ट रिडींग जाल्ली म्हण कितें आशिल्ला. जाता आशिल्ली. सो ऑलमोस्ट पुरा क्लासीस करतना ता एक फॉलो केलेला. मागीर आनी एक कसं म्हळ्यार म्हगेले लायक क्लासीस जाता म्हणटा हांवें फर्स्ट रिविजन केल्ला. फर्स्ट रिविजन हांव समर केलेला. सेकंड रिविजनाक म्हाका टायम नाशिल्ला एप्रिलान. सो खंयचे इंपॉर्टंट टॉपिक्स आसता तसले पुरा मात्र हांव सेकंड रिविजनान फोकस केलेला. फोकस केला. सो फर्स्ट तेमगेला क्लासीस पळयता हांव एक वेळा फूल कवर केले निमित्त म्हाका फर्स्ट रिविजनान आनी सेकंड चिके उणे टायमार कवर करूं आशिल्ला. सो आनी एक कसन म्हळ्यार इन्स्टिट्यूट तांगेले MTP RTPs येता ते हांव एक्चुअली बरयला. म्हळ्यार ते हेल्प जालें. म्हळ्यार एक्चुअली कशें सांगता म्हळ्यार फायनल वजेतना आमकां चड टायम आसना. सो आमी नोट्स बरोवचे पुरो बट मस्त रायटींग प्रॅक्टीस आसना. आसना. सो हांव लायक 3 सब्जेक्टाक एक सेट MTP बरयलेला. आनी RTP एन तांचे MTP हांव बरयन ते हांव जस्ट गो थ्रू करता आशिल्लो. बिकॉज एक अमेंडमेंट्स कोतान कवर करता तांतू आनी एक रायटींग प्रॅक्टीस येता. आनी एग्जामाक मॉक दिल्यार एक्सपिरियन्स मेळटा. आनी एक टायम मॅनेजमेंट कोर येता. सो तुमगेले सीए फाउंडेशन आणि सीए इंटर तुम्ही ऑफलाईन क्लासेस घेतिल्लो आसा प्लस सीए फायनल्साक तुम्ही ऑनलाईन घेतिल्लो आसा. सो तुमकां ऑनलाईन प्लस ऑफलाईन कंपॅरिजन सांगीत जाल्यार कशी सांगतात खंयची बेटर म्हणून सांगतात? सो म्हगेल्या प्रकार ऑनलायन इज मच बेटर. कसले म्हळ्यार तुका फ्लेक्सिबिलिटी आसता, कन्विनियंट आसता. आतां हांव फाउंडेशन इंटराक हांव ऑफलायन घेतिल्लो थंय कशें 8:30 to 5:30 क्लासीस आसता. सो म्हाका हांव नायट पर्सन म्हाका रात्री लायक जाता. सो म्हाका त्या चड सेट जायना म्हळ्यार लायक फायनल हांव कन्सिस्टन्सी दिवं जायना. बिकॉज म्हाका सेकंड तितला समजायना. रात्री लायक मानत फूल पीस आसतना. सो म्हाका तेंचे ऑनलायन आतां 2xr पळोव येता. त्या ऑफलायन आसना. केलो इम्पॉर्टंट नातिल्ले टॉपिक्स 2xr पळोवन कंप्लीट करूं येता. टायम सेव करूं येता. आनी खंयचे तुका कळत जायना तूं रिवायंड करून पळोव येता. प्लस रिविजन करतना तुका डावट आसता क्लास लॉगिन जा ॲप लॉगिन जा त्या पार्ट पळला ताणें 1.7 यूज केली ताची. सो त्या सेकंड टायम पळोव येता. अनेक वेळा पळोव येता. सो म्हाका ऑनलायन क्लास बेटर दिसता. सो एक सीए एक्झाम म्हळ्यार आमकां अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आसता प्लस अनएक्सपेक्टेड एक्सपिरियन्स जाता. वर्स्ट एग्जाम डे म्हळ्यार आमी केलो एक्सपिरियन्स करता. सो तुमकां तसल कसन एक्सपिरियन्स जाल्लेलो की? सो May 26 पळय जेन्ना करता आसता AFM एग्जाम एक वन ऑफ द टफेस्ट म्हणून येता. कितले म्हळ्यार फॅकल्टीसांनी म्हणल्यार वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन ICI हिस्ट्री म्हणून. सो त्या दिवस AFM एग्जाम बरयला MCQs परत कसन म्हणून कळतना. MCQसाक 2 पेज सॉल्व केल्यार आन्सर मेळटा तसले आसता. डिस्क्रिप्टिव्ह कसं म्हणून कळतना. सो फॅकल्टीसान एक सांगिला तुमकां फर्स्ट टायम 40 कवर करूं पडयाची मागीर 50-60. सो त्या करता गेल्लो 60-70 मार्क लागे अटेम्प्ट केले की म्हणून त्या बरो ना आयलो. पुरे जेन्ना फ्रेंड्स टफ आशिल्ला कोणा कसन म्हणून कळ्ळी. घरा येवन हांव भावीक चोक्सी म्हणून तागेल्या क्लासीस घेतिला. तागेले टेलिग्राम चॅनल वचून एक तागेले पोल आशिल्ला इजी एवरेज आनी डिफिकल्ट. एक 5 एग्जाम जाले 530 हांव पळयतना 1700 जनां वोट घालेला. आनी तूं 51 जनां
ಈಸಿ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ 61 ಜನಲ್ಲ ಎವರೇಜ್ ವರ್ದಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 1600 ಜನಲ್ಲ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸೊ ದೆನ್ ದಿಸ್ಲೆ ಮಕ್ ಮಾದ್ನೆ ಪೂರ ಜನ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಆಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಪೂರ 5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಆಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಆ ಟಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ ಪೂರ ಜನ ಟಫ್ ಜತ್ತ ತುಮ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಹೋಲ್ ನುಕಾಚಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಡಿಟ್ त्या कसं जाता म्हाका एग्जाम वचूचे जायनी बट नेक्स्ट डे हांव लायक कवर अप केला त्या घेवन बसचेना तशी मूव फॉरवर्ड तशी जावका एक एग्जाम आमका अनेक एग्जामाक इफेक्ट जावचा ना आमी पळोवक इफेक्ट जाल्यार आतां ऑडिट इजी आयले री एएफएम तू पास जावं पुरो थंय इन केस फेल जाले री फुल ग्रुप वता सो आमी त्या मॅनेज करू शिकता सो आमी एक सीए फायनलाक स्टडी करतना स्टडी लीव कितले घेवन आमी कितले कंप्लीट कोरना आसती रिविजन कोरना आसती बट एक ते 1.5 डेजान आमी रिवायज करचे तसल्या टॉपिक्स ओडगाच करता तशें मस्त कष्ट जाता सो तुमगेल्या 1.5 डेजाच्या विशयार कसं एक प्लॅन्स जावं शेड्यूल कसं आशिल्ली की हांव कसं म्हणल्यार क्लासात कितें फॅकल्टीसान लेक्चरर्सान म्हणलेला तुम्ही आतांच LDS करून मार्क कोण दवराची तुमकां सेकंड डिविजनाक लास्ट डे रिविजनाक पुरा सो त्या मार्किंग कोण दवरचें आशिल्लें हांव कशें करचें आशिल्लें म्हणल्यार खंयचें एक टॉपिक ऑर क्वेश्चन म्हाका कन्फर्म आसा म्हाका कळटा आनी वजूका म्हणना एक टीक घालून दवरचें आशिल्लें तें हांव रिविजन टायम फायनल डेक पळोवच नाशिल्ला आनी कसं म्हणल्यार लास्ट 1.5 डे इम्पॉसिबल पुरा कवर करूंक तितलो वास्ट आसा सीए फायनल टॉपिक्स सो हांव कसं करचें आशिल्लें म्हणल्यार एक पॅटर्न पळोवचें आशिल्लें केलो फिक्स टॉपिक्स हांगा दुखून येता आनी हाय वेटेज सो त्या फर्स्ट प्रिफरन्स दवरून कंप्लीट करचें आशिल्लें मागीर हांव एक मिस्टेक केलें म्हणल्यार केलो टॉपिक्स एवरी एग्जाम येता त्या म्हाका टायम दिवं जाय न्ही म्हणल्यार केलो टॉपिक्स आसता इनकम टॅक्सान तूं ऑर जीएसटीन तूं एवरी एग्जाम येता बट इट्स नॉट फ्रॉम द मेन कॉन्सेप्ट्स तसो लागून एक टायम दिले लायक आशिल्ला प्लस तांची सो प्रिफरन्स वायज हाय वेटेज मार्क्स दुखून कवर करता येवका सो तशें सो क्वेश्चन पेपर मेळटा आमकां 15 मिनिट्स आसता तानंतर आमकां 3 घंटे बरोवच्या मेळटा सो तुमी ह्या 15 मिनिट्सान तूं 3 घंट्याक बरोवच्या फर्स्ट ताका प्लॅन कोण दवरता आशिल्ली की कशी क्वेश्चन पेपर आसा की तशी बरयत आशिल्ली हांव म्हाका एक्चुली मॉक बरयलें हेल्प जाला मॉक टायमार दोन वर्क आशिल्ला सो थंय हांव कसं मॉक पळयतना कसं केलें म्हणल्यार 15 मिनिट्सान MCQs कितले जाता तितल्या सॉल्व करून मागीर डिस्क्रिप्टीव म्हणल्यार 15 मिनिट्स जाता ना एटलिस्ट 10 MCQ 20 मार्क्साचो 30 मार्क्साच्या कवर जावन आसता आशिल्लें सो ते कसं म्हणचे एक अपर हँड आशिल्ला म्हगेलें इतलें जाल्ला सो तांचे फॉलो केल्ला बट एग्जामान तूं तांचे एटलिस्ट 7 to 8 or 10 MCQ सॉल्व जाल्ले री 15 मिनिट्सान तूं आतां एग्जाम बरयतना 3 o'clock आमी कॅल्कुलेट करून आसताची इतलें जाल्लें म्हणून सो ताणें 3 o'clock 3:30 50% जाल्लें म्हणल्यार नेक्स्ट 1.5 hour आरामसे स्मूथली वता सो त्या आमी गेले एक स्ट्रॅटेजी आशिल्ला आतां शिकोवचें आशिल्लें पूर एग्जामाक फर्स्ट MCQ 15 मिनिट्स यूज करून MCQ कितले जाता तितल्या सॉल्व करचें आशिल्ला मागीर डिस्क्रिप्टीव तेन्ना 3 मेल 40-50 मार्क्स जावन आसले री अपर हँड मेळटा नेक्स्ट 2 hours स्मूथली वता टेन्शन येना सो तुमगेले सीए आर्टिकलशिप एक्सपिरियन्स तुमगेले सीए फायनलाक कशें हेल्प जाला सो आर्टिकलशिप म्हणजे वन ऑफ द इम्पॉर्टंट फेज ऑफ CL जर्नी बिकॉज कशें म्हळ्यार फाउंडेशन इंटरन बरयता फायनल बरयताची ते थियोरिटिकल वयतात पुरो कॉन्सेप्ट्स त्या प्रॅक्टिकली आमकां आर्टिकलशिपान तूं पळोवचें मेळटा सो म्हाका हांव आर्टिकलशिप कडेन मस्त एक्सपोजर मेळ्ळा मेनली स्टॅट्युटरी ऑडिट आशिल्ला सो म्हाका इंडियसाच्या ऑडिट्साच्या पुरा मस्त एक्सपोजर मेळ्ळा आनी कशें म्हणल्यार हांगा थियोरिटिकली महत्वाचे एग्जाम्स तो एक प्रॅक्टिकली कशी बिझनेस वर्क जाता कशी क्लायंट्स हाडटाची कशी कंपनी रन जाता त्या आतां इंडियस आमी थियोरिटिकली वयता ती त्या लायक आमकां प्रॅक्टिकली कशें वर्क जाता म्हणून ते शिकूंक मेळटा आनी कसं म्हणल्यार आमी ते ऑडिट करतना केलो कॉन्सेप्ट आमकां आतां इंडियस पुरा आमी वचून आसनाची सो ऑडिटा खातीर म्हणून वयताची त्या एग्जाम हेल्प जाता सो ते लायक रिलेशन आसता सो थंय वचील हांगा हेल्प जाता सो कसं थियरी नॉलेज आसता तातूंत प्रॅक्टिकली हांगा एक्सपोजर मेळटा इन्स्टन्सेस कशें म्हणल्यार आतां एग्जाम्पल क्लासीस पळयतना केलो कॉन्सेप्ट्स तो म्हणटा ह्या तुमी पळोवन आसनाचें म्हण बट हांव ऑडिट डिपार्टमेंटान तूं लायक ऑडिटांत आर्टिकलशिप केल्ले मित म्हाका चिकेची रिलेट करूं जाता मस्त तांगेला सो त्या एक उडगास आसता लास्ट डे पुरा सो आतां एक रॅपीड फायर क्वेश्चन्स तुमकां निमगेला तुमगेले आन्सर्स कशे आसता डिसिप्लीन एंड इंटेलिजन्स आय थिंक डिसिप्लीन म्हळ्यार कितले इंटेलिजंट असले री त्या डेली वजूच्या इट इज एक्चुअली इम्पॉर्टंट म्हळ्यार स्टडी लिवान तूं एवरी लायक एक दीस वचून तुका फेलियर्स फील जाता सो डिसिप्लीन जावं डेली वजूका 2 years ऑफ आर्टिकलशिप और 3 years ऑफ आर्टिकलशिप 3 years म्हणटा म्हळ्यार आफ्टर क्वॉलिफिकेशन चिकायची काम करूं मेळटा शिकचें मेळटा त्या डिफरंट आसा प्री क्वॉलिफिकेशन पोस्ट क्वॉलिफिकेशन
एम्प्लॉयमेंट और प्रॅक्टिस ह्याची डिफिकल्ट आसा एम्प्लॉयमेंट इनिशियल लायक अर्निंग्स मेळटा आनी प्रमोशन्स पुरा वगी जॉइन जाल्यार लायक इट्स द स्केल इज गुड आनी कडेन प्रॅक्टीस म्हणल्यार तुका फस्ट एक 4-5 years इन्वेस्ट केल्यार मागीर तुका लायक रिजल्ट्स मेळटा सो आय एम 50-50 ऑन दॅट हांव एम्प्लॉयमेंट वचा म्हण आसा ओके कैलकुलेटर और एक्सेल एक्सेल एवरी टाइम एक्सेल CA final or article chip I'm asking it difficult device डिफिकल्टी ऑफकोर्स CA फायनल बट आर्टिकलशिप इज इक्वली जावका म्हणल्यार एग्जाम ओन्ली थियोरिटिकल येवचा सो आर्टिकलशिप इज इक्वली इम्पॉर्टंट toughest subject हा एग्जाम बरोसे जाल्यार ऑडिट म्हणटा आफ्टर एग्जाम्स AFM okay so work as if everything depends on you and pray as if everything depends on God म्हणून आम्ही सांगताची so देवाल एक अनुग्रह तुम CA final or CA entire journey कशी bless केलालस सो एक्चुअली हांगा तूं कशें म्हणल्यार एग्जाम्साक एक कडेन वाजोवका डिसिप्लीन जावका इंटेलिजन्स सो आनीक सायड तुका देवाल्या प्राशिवास जावका सो ह्या दोनी कंबायन जालें तेन्ना तुका रिजल्ट्स मेळटा सो म्हाका एवरी पॉयंट ऑफ माय CA जर्नी देवाल्या आमकां सैमेन्स मेळ्ळा लायक एवरी टायम आशिर्वाद आशिल्ला आनी कशें म्हणचे म्हळ्यार एक इन्सिडेंट शेअर करता म्हळ्यार रिजल्ट्स 18th आयला 14th हांव तिरुपती आशिल्लो सो म्हज्या फ्रेंडान म्हाका मेसेज आयले ट्विटर लिंक आयला रिजल्ट्स ऑन 18th म्हण 4 दिसान रिजल्ट्स म्हाका फुल शॉक जाला इतलो वक्त कशी हांव एक्सपेक्ट केलें जुलय फर्स्ट वीक येता एवरी इयर तशी तिरुपती देवस्थान सुत्तान तूं आशिल्लो हांव त्या रिजल्ट दिल्यार पट्टा वचून देवाल्या नमस्कार घाल ते पद्दत भायर तुका नमस्कार घालून आयले प्रार्थना करून मागीर तशीच त्या काशी मठ वचून स्वाम्याला प्रसाद घेवन वापस आयले and 4 days later I am a CA so that it's like 50% tuel efforts another 50% luck म्हणटा ती सो हांव म्हणचे देवाले आशीर्वाद आसता इट्स इक्वली इम्पॉर्टंट yes so तुम्ही आधी CA करनाशे आशिल्ले जाल्यार तुमकां आमी आज कसन म्हण पळय आशिल्लो एक्चुअली कशें सांगता म्हळ्यार म्हजो प्लॅन बी म्हूण नाशिल्ली इट वॉज जस्ट प्लॅन ए म्हळ्यार आमकां फॅकल्टी लायक क्लास सपोज सांगिला तूं प्लॅन बी म्हूण दवन घेतल्यार काही तू कॉलेज जायना तू यू डायरेक्टली चेंज युअर पाथ म्हूण सो मेरे फर्स्ट देखून इट वॉज प्लॅन ए ओनली CA म्हूण अदर दॅन CA म्हळ्यार मे बी बिफोर आय वॉज चुजींग CA ऑप्शन कसो आशिल्लो म्हळ्यार कॉमर्स घेवचो म्हूण फायनल आशिल्ला सो मे बी CA नातले MBA जावं करचें अशें पुरो बट मुगेल देन आफ्टर आय चोज CA देर वॉज नो प्लॅन बी ओनली CA सो तुम्ही लायक एंटायर CA जर्नी तुम्ही 3 वर्ड्सान तो डिस्क्राईब करचे जाल्यार कसं सांगतात एक अमेझिंग मागीर ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह आनी अनफॉरगेटेबल एक्सपिरियन्स yes so तुमगेला CA तुमकां बिगेस्ट सपोर्टर जावन एवरी अप्स एंड डाउन्स जावन तुमकां मस्त टेंशन जालां तेन्ना एग्जाम दिवस मस्त टेंशन घेतिल तेन्ना परत तुमगेला ऑलवेज सपोर्टर जावन आशिल्लो कसं तुम मेसेज सांगचास की म्हळ्यार म्हाका सपोर्टर तशें म्हळ्यार अम्मा न्हू तंगी लायक थ्रू द जर्नी हेल्प केला लायक एवरी मुमेंट तुगेलें जाता लायक टेंशन घेवन कशें पुरो म्हणला आनी एक सायड म्हूण केलेल्यार मेरे आर्टिकलशिप प्रिंसिपल्स म्हणजे वेंकटेश नायक सर आनी आनंद नारायण पै सर तांणी थ्रू आउट माय जर्नी हेल्प केला फ्रॉम डे 1 टील आज लायक कंटिन्यू सपोर्ट आसा तांगेला तशें न्ही प्लस आमगेल्या ऑफिसान तूं सिनियर्सान मस्त हेल्प केला मेन रिजन म्हळ्यार आतां तांगेले पुरो क्लियर येता आमकां एक मोटिवेशन येता आनी तांगेले गायडन्स कशें प्रिपेर करता फायनलाक त्या पर मस्त हेल्प केला आनी इवन माय जुनियर्स सो एवरी वन लायक हेल्प केला सो आतां CA करतशे चेडवांक तुमगेले कसं एडवायस दिबेत की सो पुरो जण एक एडवायस दिवचो म्हळ्यार इट्स अ रिवार्डिंग कोर्स त्या 4-5 years तुमी इन्वेस्ट केल्यार द एंड इज व्हेरी गुड ते ट्रान्सफॉर्मेशन सांगता तुमगेले पर्सनली सांगचें म्हळ्यार हांव एक 4 वर्स फूड आनी आतां कंपेर केल्यार मस्त ट्रान्सफॉर्मेशन आसा बट ते डे टू डे बेसीस कळना बट यू कंपेर 3-4 years मस्त ट्रान्सफॉर्मेशन आसा आनी कशें म्हळ्यार अशें म्हणत इट्स वन ऑफ द ओनली कोर्स ते मस्त सॅच्युरेट जायनी AI निमित इम्पॅक्ट जायनी सो त्या जॉब्स पुरा कशें लायक जॉब सेक्युरिटी लायक आसा आनी लायक मस्त फ्युचर आसा लायक ब्रायट फ्युचर आसा सो वेलकम लायक एनीवन वॉन्ट्स टू कम वेलकम टू द कोर्स अच्छा तुमगेली जर्नी आयकून आमकां मस्त खुशी जाला आसा तुमगेली जर्नी आमगेलो शेअर केला मस्त धन्यवाद थँक्यू जागृती फॉर हा इंटरव्यू घेतलेका आनी हांव विश्व कोंकणी केंद्र तांकां एक थँक्यू सांगता बिकॉज आनीक एक इन्सिडेंट म्हळ्यार हांव म्हाका स्टार्ट जालें डिसेंबर देखून तेन्ना सप्टेंबर एग्जाम तांगेला रिजल्ट्स आयलेला आनी हांगा इंटरव्यू पुरो पळयत आशिल्लो हांव एक 4-5 years देखून हांगा फॉलो करता आसा मेन हेल्प जाली म्हळ्यार सप्टेंबर एक नोव्हेंबर की डिसेंबर एक दोग जाण इंटरव्यू पळयला हांगाच्या तांणी कसं म्हळ्यार हांव तांणी स्टडी 5 months स्क्रॅच देखून स्टार्ट केलेला बट दे क्लियर विथ गुड मार्क्स एकल्याक रँक करून आयलेलो मोस्टली सो म्हाका तें एक मोटिवेटींग आशिल्लें कशें म्हळ्यार सिनियर्स पुरा वाजून जालेले तांकां स्टडी वतना मुगेल चड जायना आशिल्लें सो
त्या 2 इंटरव्यू पडलेली म्हाका एक चड कॉन्फिडन्स आयला स्टडी तुका स्टार्ट केले कोरे येता म्हूण सो अशें कोंकणी केंद्रावरून थँक्यू म्हणटा आनी अगेन थँक्यू फॉर म्हाका प्लॅटफॉर्म दिल्लो आमगेल्या एक्सपिरियन्स शेअर करूंक व्हिडिओ पळयलेल्या सकट वीक्षकांक धन्यवाद सांगताची ह्या व्हिडिओ लाईक शेअर आणि यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा म्हणून निमगिताची ह्या प्रोग्राम हांगा कैद करता